अशें रेजोल्युशन येयल्लें आहा की पे पार्किंग जावपाक जाय आनी चडशे कौन्सिलरांचें मत आहा की पे पार्किंग जावपाक जाय आनी आमकां काळाची गरज आहा ती. एक म्युनिसिपालिटी ज्युरिडिक्शनान जर शिस्त लायतलो जाल्यार पे पार्किंग ही करपाकूच जाय आमकां. ताका लागून आमी कन्सर्न ऑथॉरिटी आहा तेंच्या कडल्यान सजेशन घेवन हे पे पार्किंग आमच्या ज्युरिडिक्शन जाता तितल्या बेगीन करपाचो प्रयत्न करतले. ते सकयली म्युनिसिपालिटी एरिया आहा ती ओपन आसल्या कारणान हांगासर बॅगर्स बसता हे सगळे खरें आहा. हेच्यार आमी एक फावटी ड्रायव्ह घेतलेले आनी सगळ्यांक शिफ्ट करून व्हरोन हेतून घातलेले तांकां व्हरोन ते परतून येयला. आनी हांव आतां ऑलरेडी आमचे गॅरेज सेक्शन वॉचमॅन आहा तांकां सांगलेलें आहा की बाबा हेचेर हांकां हांगासर कोणाकूच बसूंक दिवपाचें ना आनी त्या प्रमाणे तो सगळ्यांक धांवडटा. तरी पण नो डावट एक दोग जाण येता बसता हें करता घाण करता तेच्यार विचार करपाचें आहा. रिगार्डींग रिन्युवेशन ऑफ म्युनिसिपालिटी बिल्डींग आहा तेन्ना आमचो म्युनिसिपल स्टाफ म्हटल्यार म्युनिसिपल नासलें आमचें तेन्ना एडमिनिस्ट्रेशन आसलें. एडमिनिस्ट्रेशन आसलें तेन्ना तेंच्यांनी कितें डिसिजन घेतलें आनी कितें एग्रीमेंट आहा तें आमकां खबर ना. आतां ते म्हणटा ते हेरिटेज बिल्डींग ती आमी आसा तशी दवरपाक जाय असो रेजोल्युशन घेतला कौन्सिलरांनी. त्या प्रमाणे हांव रेजोल्युशन घेतल्या प्रमाणे हांव आमचो कन्सल्टंट मागीर कॉन्ट्रॅक्टर आनी हांकां सगळ्यांक आपोवन जी सुडाच्या आपोवन सगळे तेंच्या वांगडा कन्सल्ट करून कितें चेंजीस जावपाक सोदता जाल्यार ते हांव अवश्य करतलो. हांव आनी CO हांणी ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन दिल्लें आहा MI की आमचे म्युनिसिपल मार्केट कमिटी आहा तांकां सारके फूल सपोर्ट करपाचें आनी इलिगल एन्क्रोचमेंट आहा ताका थारो दिवपाचो ना म्हणून ऑलरेडी सांगलेलें आहा. नवे ते मार्केट जाला ते ओल्ड मार्केट आहा पळय ते रेन्युएट केला तितून केन्ना म्हणून तांकां धाडटले भितर ना ते मार्केटाचें काम उरलेलें आहा ते इलेक्ट्रिफिकेशन आनी फॅन लावपाचें आहा प्लस ताका ड्रेनेजीचें काम उरलें आहा ते ऑलरेडी प्रोसेस चालू आहा. वन्स दे कंप्लीट आमी ते वेंडर शिफ्ट करतले. 100 वर्सां पुराय जाली आसतली ताका आनी ताजी एक आपली अशी वळख आसा त्या बिल्डिंगेची. त्या बिल्डिंगेक ताणें एक पत्रे घाल्या पत्र्यान इतली बुरशी दिसता बिल्डींग ताजो फूल लूक स्पॉयल जाता. सो आमी आज बिल्डींग मिटिंगेन तेंच विचारलें की तुमी ASI तुमी कन्सल्ट केला काय कितें कित्याक बिल्डिंगो हेरिटेज बिल्डिंगो ज्यो आसा त्यो रेनोवेट जायनात त्यो रेस्टोर जातात. तांकां सिमेंट कॉन्क्रीट हें सगळें वापरनात. ताका एक पयलींच्यो पोर्तुगीज तेंपावेल्यो ज्यो बिल्डिंगो आसा तांकां एक टिपिकल एक हें आसा कितें म्हणटात ताका देर इज अ प्रोसिजर टू बी फॉलोड. सो तो फॉलो केला काय कितें हें आमी आज मिटिंगेन जाणून घेवपाचो प्रयत्न केलो. पूण तांणी सांगलां ताका कन्सल्टंटाक आपयता म्हणून आनी ताका सांगलां आमी आतां केलां तें केलां हाच्या फुडें जें काम जातलें जे नळे आसा जे पळय ते जो लूक आसा बिल्डिंगेचो नळे बी घालपाचो तो कंप्लीट करात. आनी दुसरो फेज जेन्ना घेता तेन्ना खंयचीच बिल्डींग भायल्या वाटेंतल्यान ताका कसलोच चेंज करनासतना तशा तशी ती रिस्टोर करून कितें बारीक कितें चेंजीस त्यो करात आनी त्या प्रमाणे ती बिल्डींग वेवस्थीत दवरात हें आमी रिक्वेस्ट. इश्यू पार्किंग हो मेजर इश्यू जाना वास्को तरी म्युनिसिपालिटी एरियान आहा वास्को पडटा हे मेजर इश्यू जाना. पार्किंग ही गरजेची आहा. रेव्हेन्यू असो सेकंडरी पार्ट रेव्हेन्यू येतली पार्किंगेची की पणजे पळयला तुमी CCP अंडर पार्किंगेची कशी स्मूथ चलता सगळें खंय आडमळी येना. वास्को पळोवंक गेल्यार हांगा वेंडर येता बारीक बारीक मस्ती करता गाडी घेवन येता आपले फ्रुट्स विकता तो रस्त्यार गाडी दवरता फ्रुट्स घालता विकता आनी पार्किंग खंयची समस्या निर्माण जाता. तुमी पळयला आसतले वयता ते मोटरसायकली आडवे चिडवे लावप खंय तरी पार्किंगेचो समज दवरले प्रोफेशनल जाता ते जावपूच जाय. 5-10 रुपया आसता कितें आसा ते दिवंक जाय की जे रेव्हेन्यू जनरेट जावपाचो न्हू तो शिस्त बाळगुपाची तितलीच गरज आहा. तूं 10 रुपया दिले काय मनीस बाबा सारके लायन टू लायन गाडये लागतले बरें सिटी बरी सुंदर जाली खंय वयता ते पार्किंग पुलिसांकूय आडमळ येवचें ना आनी खंयचे पालिकेकूय खंय स्मूथ जातलें. आनी ते हिसपान कितें लोक आपली शिस्त गाडी थोडे अशें आहा की गाडी हांगा दवरता दनपारचे आनी घरा वयता आनी ते दुसरे येवप आनी गाडी व्हरप अशें खूब पॉयंट आहा. सीतागलाच्या हॉटेल नाल्यार फुडलें पळय तूं रेंट कॅब ते आतां रावता एक कडेन आनी दवरता एक कडेन. जर तुजी गाडी तूं यू आर द ओनर सो यू हॅव टू टेक केअर ऑफ युअर ओन व्हेकल. सारकें मरे अशें न्हू की हांगा हांव दवरली गाडी हांव घरा वयतलो आनी तिसरे दिसा सकाळी येतलो जेन्ना धंद्याचे फोन येतलो गाडी जाय म्हणून तेन्ना तूं दितलो. सो खंय तरी हेचेर स्ट्रीमलायन जावपाची का. पार्किंग इम्पॉर्टंट आहा व्हेरी इम्पॉर्टंट आहा. सिटी शिस्तीन दवरता जाल्यार पार्किंग तितलीच इम्पॉर्टंट आहा हें म्हाजें सजेशन. कौन्सिलर जे मार्केट कमिटीन आहा तेंच्यांनी ड्रायव्ह सुरू केल्लो आसा आनी एवरी टायम ड्रायव्ह आसता तेन्ना पयलीं भाजी मार्केट नाल्यार फ्रुट्स वेंडरा कडेन आसताले पूण ह्या फावटी फर्स्ट टायम ते आमच्या म्युनिसिपालिटी मार्केटान पावले. जे भाव आमचे ग्रोसरी आसा ते तांदूळ बिणून दवरपाक भायर दवरता तांकां भितर काडपाक लाय म्हणपाले.
पूण मागीर जेन्ना ते लोक आमचे कडेन येयले सांगपा लागले आमकां त्रास करपा लागले पयलोच हांगा पेंडेमीक आसा आनी टायम बरो ना आनी गिरायकूय ना आनी हे आमकां त्रास करता आनी जे भायर आसा आमच्या हेच्या मार्केटीच्या भायर आसा तांकां कांय विचारना पूण हे मनीस कोण काम करता काय कितें अशें जावपा येना आनी सेकंड थींग म्हणजे आमचें मार्केट ऑलरेडी रेडी आसा एक पोन्ने मार्केट जे रिनोवेट केला आमचो पयलो म्युन्सिपल चेअरपर्सन प्रितेश गांवकर आनी सिटी कावन्सिलर दाजी साळकारान तें मार्केट सुरू केल्लें आनी ते आमचे गोंयकार भाव जे भायर बसता तेल घेवन नाल्ल घेवन ती आतां रजनी कडेन नाल्यार थंय खंय फुटपाथ्यार बसता तांकां बेगीनच्या बेगीन भितूर घालची अशी हांव मागणी करता